किरण, कार्मेल किरण, संसारात प्रगटता दैवी प्रेरण, सावकामी संपूर्ण फुलो दिला सम्राट, तर वागूया हात मिळवूया सावकामचे तारण. मोगाळ वीक्षकांनो, कार्मेल किरणाच्या ह्या प्रसार कार्याक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. आज आमी सद्या काळाचो निमाणो आयतार समारंभांत क्रिस्त रायाची परब देखून आयचे वांजेलाचें वसप आतां चित दिवन आयकुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, सर्व परजांची जडती. मनशा पोतू सगळ्या देवदूतां सांगाता आपले महिमेन येतस, आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परजा ताचे समोर जमा जातल्यो आनी गोवळी बोकड्यांक बकऱ्यांतावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेकाक तो वेगळी करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया, तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरला तें राज तुमचे दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियेवंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेत आसलोलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोमिया, आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी आमी तुका खावंक दिल्लें. केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो वा न्हेसोवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी आमी तुजी भेट केल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या धाव्याक आशिल्ल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेल्यानो, देवसराच्या आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियेवंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेयी ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सोमिया, आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना? आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी ते वेतले ससनाचे केस्तीक, पूण भाग्यवंत वेतले ससनाच्या जिविताक. देवाचें उतर हें, जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सद्या काळाचो निमाणो आयतार, येवच्या आयतारांतल्यान आद्वेंताचो काळ क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय आमी सुरू करता. आनी इगर्ज हो निमाणो आयतार क्रिस्त रायाची परब समारंभ आमकां आपुणूय दिता. क्रिस्त राय म्हणटा आसतना ताची राजवडकी खंयसर आसा, ताचें राज खंयसर आसा, तो खंयच्या गांवचो राय आसलो. सेजार राय आसलो आमकां कळीत आसा, भारतांत अशोक चक्रवर्ती आसलो आमकां कळीत आसा, मैसुरांत टिप्पू सुलतान आमकां कळीत आसा, कित्याक तांकां तांच्यांत राज म्हूण आसलें. क्रिस्ताक विचारलें तो वळख म्हणलें ताणें, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय, म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार सर्गिंतान देवदूत म्हजे खातीर म्हजे पक्षान झुजोवंक येते आसले, म्हजें ह्या संवसाराचें न्हय.
म्हणून जेजून म्हणलें उतरां आमकां उडासाक येता आसता. जेजूचें राज कसलें निचावन पळोवंक गेल्यार जेजू देवाचो एकलोसो पुत. सगळो सर्ग आनी संवसारच ताची राजवडकी, ताचे राज आनी हाचे राजवडकी चलोवंक क्रिस्त राय येता. क्रिस्त राय आमच्या समेस्तांची झडती करता. क्रिस्त राय आमकां समेस्तांक सर्वसांव दिता. देखून क्रिस्त सगळ्या रायांचो राय म्हळ्यार चूक जावची ना. H.G. वेल्स म्हणून नांवाडीक चरित्रेकार अशें म्हणटा, आय एम ओनली a historian, I am not a believer. But I can tell you with all surety, the penniless preacher from Galilee is the center of human history. म्हणजे हांव एक चरित्रेकार, हांव एक भावार्थी न्ही, पूण हांव खडाखंडीत जावन सांगूंक शकता कित्याक हो दुबळो गलिलियाकार जेजू क्रिस्त सगळ्या चरित्रेचे मूळ जावन आसा, सेंटर जावन आसा, केंद्र जावन आसा. कित्याक आमी चरित्रां दोन वांट्यांनी विंगड करता, क्रिस्त पूर्व, क्रिस्त शका, क्रिस्ताच्या पयलें, क्रिस्ताच्या उपरांत. देखून क्रिस्त चरित्राचें केंद्र म्हळ्यार चूक जावची ना. देखून की ताका आमी राय म्हणटा. जेजूचें रायपण विविध दुसऱ्याच नमणेचें. आमी क्रिस्ताच्या रायपणांत वांटिली जावता. देखून आमी समजता बावतीन घेतलो हर एकलो क्रिस्ता बरी एक प्रवादी जावन आसा, क्रिस्ता बरी एक याजक जावन आसा आनी क्रिस्ता बरी एक राय जावन आसा. देखून हांव आनी तूं राय म्हणटा आसतना आमची राजवडकी खंय आसा तर आमचें रायपण संवसारी रायपण न्ही. आमचें रायपण एक विशिश्ट नमणेचें रायपण जावन आसा, क्रिस्ता सारकें रायपण जावन आसा. देखून आमी राय म्हणटा आसतना संवसारी चिंतपान आसचें न्ही. आमचें रायपण म्हणटा आसतना क्रिस्ती रायपणाक आमी पाट मांडचो आनी क्रिस्ती रायपणाक आमी आयचे दिसा मान करचो. मोगाचें न्हू, आयचें वांजेलाचें वाचप तुमी पळया. आयचें वांजेलाचें वाचप आमी आयकत आसतना आमकां आपुरबाय बघता, म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें हें कंतार आमकां समेस्तांक कळीत आसा. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें तुकड केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव बंदेंत आसुल्लो, हांव विणगो आसुल्लो, अशा ह्या उतरांनी हें कंतार आमकां परत परत उडासाक येता. आयच्या वांजेलाचें वाचप जावन आसा मातेवाच्या वांजेलांत 25वा अध्याय. हें वाचप आयकत आसतना आमच्या क्रिस्ती जिविताचें मूळ तत्व सिद्धांत कसलें गे म्हणून आयचें वाचप आमच्या मुखार दवरता. एक दीस कैस्कालाच्या वार्षिकोत्सवाक म्हाका प्रधान सैरो जावन आपयलो आनी थंयसर बसून स्टेजीर जावची विविध कार्यक्रम हांव पळयता जावं सिस्टरांनी आपुरबायेन भुरग्यांत विविध कार्यक्रमां केल्लीं. तातूंत एक दृश्य म्हज्या मतीक उडासाक येता. तें कितें गे म्हळ्यार एक दीस एकलो मागता, दिंबेर पडोवन मागता, धन्या देवा हांव तुजो भक्त, हांव तुजे कडेन मागतां देवा तुवें म्हज्या घरा भेट दिवंक जाय, तूं नीज देव म्हूण म्हाका दाखोवन दिवंक जाय. आनी ताका एकाचपणे देव दिश्टीक पडोवन सांगता, हांव ताका ताळो आयकता, हांव आयच्या दिसा तुज्या घरा येतलो, हांव आयच्या दिसा तुज्या घरा भेट दितलो. हो सकाळींतल्यान सांज म्हणसर मागणें करत आसता, घराचे नितळाय करता, आज देव म्हज्या घरा येवचो आसा म्हूण संतोशान आसता. आनी सांज म्हणसर देव येनातलो पळोवन कंगाल जाता, देदेस्पर जाता आनी परत त्या मागण्याच्या कुडाक वचून हात वयर घालून मागता, सोम्या तुवें म्हाका फटयलोय, तूं म्हज्या घरा भेट दिताय म्हणून तुवें म्हाका सांगलें, तूं येवंकच नाय. तेन्ना देवाचो ताळो आयकूंक मेळटा, बाबा 3 फावटी हांव तुज्या घरा आयलो, 3 फावटी केदळा तूं म्हज्या घरा 3 फावटी आयलो. हाडे सकाळीं 8 वरांचेर तुज्या घरा एक वाट चोरी जावन हांव आयलो. हांवें सांगलें वाट चुकून हांव सर पावलां, म्हाका दुसरे कडेन वचूंक ठिकाण्याक वचूंक रस्तो कळीत ना, म्हाका आयचे दिसा तुज्या घरा दवर म्हणून हांवें विचारलें तुका. तुवें म्हळें म्हाका प्रमुख कामां आसात, आज म्हजी तकली विर्यार करनाका, कोणाय की दुसऱ्यांच्या घरा वचूं म्हणून सांगून म्हाका तुवें भायर धाडलोय आनी तुवें म्हाका पियोवंक उदक दिलें नाय, खावंक जेवण दिलें नाय आनी म्हाका तिरस्कार करून तुवें म्हाका धाडलें. आनी तेन्ना हांव पयले फावटी तुज्या घरा आयलो. वय गी सोम्या तूं जावन आसलो गे तो, वय म्हणालो सोमी. तर परत्यान दुसरे फावटी केदळ आयलोय, पळय दनपराच्या वेळार 12 वरां जाता आसतना परत हांव तुज्या घरा आयलो एका भिकाऱ्या भाशेन, भीक मागून आयलो, म्हाका भूक लागल्ली आनी तेन्ना हांवें विचारलें तुका म्हाका इल्लें खावंक दी, हांव इल्लें भीक घाल म्हजें. आनी तुवें म्हाका चिल्लून भायर उडयलय, तुज्या घरा भितर म्हाका घेवंक नाय, म्हाका कितेंच तुवें दिवंक नाय,
म्हाका तिरस्कार करून धाडलोय आनी म्हाका दूख भोगलें दुसरे फावटी हांव आयलो. वय की सोम्या तोय तूं जावन आसलोय गी. सोमी म्हणालो हांव सुद्दां जावन आसलो. तर तिसरे फावटी केदळ आयलोय सोम्या तूं म्हज्या घरा. संजेच्या वेळार संजेर 4 वरार हांव तुज्या घरा आयलो आनी संजेर 4 वरार हांव एका प्रसूतपणाच्या कश्ट वडचे एका स्त्रिये भशेन एक गर्भेस्त स्त्रिये भशेन हांव थंयसर आयलो आनी हांवें म्हजें व्यक्तित्व दाखोवन तुका हांवें सांगलें पळय. आनी थोड्याच तेंपान हांव एका भुरग्याक जल्म दिवचो आसा. म्हाका म्हजे कडेन कितेंच ना. हांव बारीक कश्ट जाता. म्हाका कांय इल्लें दान कर आनी म्हज्या भुरग्याक जल्म दिवंक म्हाका आदार दी म्हणून हांवें तुका तुजे कडेन मागलें. पूण तुवें म्हजो ताळो आयकलो न्हय आनी म्हाका तिरस्कार करून भायर धाडलय. 3 फावटी हांवें तुज्या बागलाक टोके मारून तुज्या घरा भेट दिवंक हांव आयलो आनी 3 फावटी तुवें म्हाका इन्कार केले म्हणून सांगता आसतना तो गळगळ्यान रडटा. सोम्या 3 फावटी तूं म्हज्या घरा येवन तूं म्हणून कळीत नासतना हांवें तुका इन्कार केलो आनी मुखार म्हज्या घरा येतल्या खरी एका मनशाक हांव स्वागत करता म्हणलें. हें चित्रण भुरग्यांनी स्टेजीर दाखयल्लें म्हज्या मतीक आयचें वाचप वाचता आसतना परत्यान येता. मोगाचें न्हू, देव आमकां पळोवंक खंयसर मेळटा. देवाचें राज खंयसर आसा. देवाचें राज सगळ्यांनी आसा. आमी सक्कट देवाच्या राजाचे सांदे. दुबळो ग्रेस्त शिकपी अशिकपी व्हडलो ल्हान हर एकलो मनीस देवाच्या राजाचें. हें क्रिस्ताचें राज, गॉड्स किंगडम. देवाची राजवटकी ह्या संवसारांत चलोवंक क्रिस्त आयिल्लो आनी तें स्थापन करूंक क्रिस्त आयिल्लो. हे क्रिस्ताची राजवटकी, क्रिस्ताचें राज. आनी हर एका मनशाक आमी पळयत आसतना त्या मनशाक आमी क्रिस्ताक पळोवंक जाय. देखून एकलो भुकेल्लो मनीस येता आसतना, एक तानेल्लो मनीस येता आसतना, एक वाटसुरी मनीस येता आसतना, एक विणगो मनीस येता आसतना, एकलो बंदेंत आशिल्ल्याक आमी पळयत आसतना, एकलो पिडेंत आशिल्ल्याक आमी पळयत आसतना, मरणाच्या तणीर आमी पळयत आसतना हर एका मनशा थंय आमी देवाक पळोवंक शकता गी. आनी जें आमी तेन्ना तें करूंक शकता न्हीज जावन आमी ती सेवा क्रिस्ताक करता. आमी कोणायक एक कॉप शेळें उदक दिलें जाल्यार तें आमी देवाकच आमी अर्पण केल्ले भशेन जाता. कोणाक आमी दान केल्ले वेळार तें दान देवाक दिल्लें बरी जाता. आमी आमच्या उगडीके खातीर आमी करचें न्ही म्हणलें हाचेतान आमकां सुस्ताता. आयचें पयलें वचप तुमी पळया एझेकियेल प्रवादीच्या ग्रंथांतलें. एझेकियेल प्रवादीच्या ग्रंथांत कशें जेजू आपूण बरो गवळी म्हूण दाखयता गी. ह्याच उतरांनी एझेकियेल प्रवादी देव बरो गवळी म्हूण आमकां सांगून दिता. देव बरो गवळी म्हळ्यार सांडून गेल्ल्या शेळयांक तो आपणाक सोदून वेता. गायल्ल्या शेळयांचे तो गाय बांदता. सांडून गेल्ल्यांक तो सोदून काडटा. सकाळची तो राखवल करता. सगळ्यांक बरो सरोव दिता. निमाणे जडतेच्या दिसा तो शेळयांक आनी बोकड्यांक विंगड करता. हें चित्रण आमकां एझेकियेल प्रवादी द्वारे आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, संवसारी मनीस आमी विविध नमणेचे आसा. आमी बरेपण करतले आसा, खोटेपण करतले आसा. देवाच्या राजांत पावस येता आसतना बरे आनी खोट्यांचेर सगळ्यांचेर येता. देवाची देणी सर मनशां ते एकच नमणेन भरता. देव खंडीत जावन पक्षपातीनी एका दोळ्याक दूद आनी एका दोळ्याक दीक म्हणले बरी देव करिना. देव समेस्तांक माया मोगान एकवटान सांबाळटा. आमी सगळी देवाच्या राजाचे सांदे. देव बरो गवळी आनी आमी जावन आसा ताचे मेंढरे आनी आमकां समेस्तांक सांगता तो दवरता. आमचे पैकी थोडे बोकड्यां बरी आसल्यार आनी थोडे आमी बोकड्यां बरी आसता. थोडे आमी शेळयां बरी आसल्यार आनी थोडे बोकडे बरी आसता. आनी आमी समेस्त सांगता आमी जियेता. थोडे आमचे थंय बरेपण आसतना थोड्या थंय खोटेपण आसता. आनी सगळ्यांत थंय ही 2 व्यक्तित्व आयचे दिसा आमच्या मुखार दाखोवन दिल्या. सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत आयच्या 2ऱ्या वाचपांत अपुर्बायन आमकां सांगता 2 व्यक्तित्व. आमचे ते आसा व्यक्तित्व आदावचें. आदावचें व्यक्तित्व कितें जावन आसा? आदावचें व्यक्तित्व स्वार्थी व्यक्तित्व जावन आसा. आपणाचेंच लेखचें व्यक्तित्व जावन आसा. आपणाचेंच बरेपणाक आपणाचेंच नांव तोर करून वावुरचें व्यक्तित्व जावन आसा. तें काण उडोवंक आयिल्लें दुसरें व्यक्तित्व जावन आसा क्रिस्ताचें व्यक्तित्व. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व निस्वार्थी व्यक्तित्व जावन आसा. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आपणाचो स्वार्थ सोडून हेरां खातीर आपणाचें जिवीत दिवचें व्यक्तित्व जावन आसा. आनी एकल्याक आपल्या जिविताचें केंद्र करून घेवचें व्यक्तित्व जावन आसा. आमी आमच्या जिवितांत आदावचो पटलाव करता गी क्रिस्ताचो पटलाव करता. पळया उजव्याक आनी दाव्याक.
उजव्याक आसल्यो जावन आसात शेळयो, येया तुमी, हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी पियोंक दिलें, हांव विणगो आसतना तुमी न्हेसोंक दिलें, हांव बंदेत आसतना तुमी पळोवंक आयल्यात, हांव पिडेस्त आसतना म्हजी भेट केली. ह्या पुरो उतरांनी सांगता आसतना आमी क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आमचें करून घेता. क्रिस्ताचें जिवीत सगळ्यांतल्यान बरें करीत गेलो. क्रिस्ताचें राज ह्या संवसारी स्थापन करचें म्हळ्यार जीं कामां क्रिस्तान केल्यांत ती आमी करची. तेन्ना आमी क्रिस्ता सारकें व्यक्तित्व जाता. आदांचें व्यक्तित्व आमी आपणावचें म्हळ्यार कितें? आमी हेरांचे विशयान गणने करिनासतना आमी आमचोच स्वार्थ पळोवन, आमचेंच बरेंपण पळोवन, आमचे खातीरच स्वार्थी जिवितान जिवन मरचें जावन आसा आमचें व्यक्तित्व. पूण वायट केल्लोय बरो केल्लोय मनीस सांगाता जियेता. देव तांकां विंगड करिना. ह्या समाजीन बरें आनी वायट सांगाताच मुखार येता. पूण देव बऱ्यांक आनी वायटांक दोगांकी सांबाळटा. बरो सोरो दिता, बरें रक्षण दिता, स रितीन सांबाळटा. देव ह्या संवसारी आमकां कोणाकी वायट जावंक सोडिना. पूण येतलो एक निमाणो दीस, येतलो निमाणो दीस जो जावन आसा जडतेचो दीस. आमी म्हणटा निमाण्यो 4 वस्तू: मोन, जडती, येमकोण, सर्ग. हें कोणायकी सुकाना. मोर्न कोणाकी सुकाना आमकां कळीत आसा. संवसारी हर एकलो मनीस आयिल्लो, संवसारी जल्मल्लो, ताणें मरूंक आसा. हुट्टू उचिता, सावका चिता. आमकां जिवीत जल्म मेळिल्लो हर एकलो मनीस देवान आमकां दिल्लें तें देणें एक दीस देवाच्या हाती आमी दिवंक आसा. मोर्न म्हणलें सगळ्यांक आसा. पूण मोर्न येता आसतना मोर्ना सांगाता येता जडती. आनी जडतेत हांव न्हू बरें आनी वायटाचें विंगड जाता. कशें एकलो गवळी आपल्या हिंडांत बोकडे आनी शेळयो सगळी सांगाता दवरता गी, आनी तो बोकड्यांक आनी शेळयांक विंगड करूंक शकता गी, तशें देव बरें आनी वायट विंगड करूंक शकता म्हणलें आयचे तान समजता. क्रिस्त रायाचें फेस्त करता आसतना क्रिस्त राय कोण जावन आसा? राय निमाणे दिसा आमची जडती करचो राय. क्रिस्त मरणाचेर जैत वेल्लो राय. क्रिस्त आपुणूच मरून नवें जिवीत आमकां दिल्लो राय. तर आमी ह्या संवसारांत जर तर आमी मरता, पूण मरणाचेर जैत व्हरून आमी सस्नाचें जिवीत आमी जोडी जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें करूंक जाय म्हळ्यार क्रिस्ताच्या पावलांनी चलूंक जाय. मरणाचें जैत व्हरचें म्हळ्यार आमी दुबळ्यांक धाकट्यांक मोग दाखोवंक जाय, भुकेल्ल्यांक आमी खावंक दिवंक जाय, तानेल्ल्यांक आमी पियोवंक दिवंक जाय, विणग्यांक आमी न्हेसोवंक जाय, पिडेस्तांची आमी भेट करूंक जाय, बंदेंत आशिल्ल्यांक आमी मेळोवंक जाय. आनी अशें केल्ले वरवीं आमी कितें जाता? क्रिस्तान केल्लीं बरीं कामां आमी करता आसतना क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आमी पांगरलें बरें जाता. आमी क्रिस्ताच्यो शेळयो जावन उजव्याक आमी उरता, सर्गीच्या राजाचे सांदे आमी जाता. जेन्ना आमी म्हजोच स्वार्थ चिंतून आनी एकल्याक खेंडून आनी एकल्याक ना करून ताचे तावन आसलें सगळें विणून आमी आपणाचें करून घेवन स्वार्थी जिवीत आमी जियेता, आमी त्या बोकड्यां भशेन जाता. आमी दाव्याच्या वर्गाक आमी सरवता, आमी येमकोंडाक येता, देवातान आमी पयस वेता, आदांचें व्यक्तित्व आमी आपणायता. क्रिस्ताक आमी वलयता गी, आदांचें व्यक्तित्व आमी आपणायता. क्रिस्ताक आमी पांगोरता गी, आदांच्या व्यक्तित्वाक आमी पांगोरता. आमी आज चिंतून पळोवया. निमाणो आयतार हो क्रिस्त रायाचें फेस्त आमी करता. क्रिस्त राय म्हजी आनी तुजी जडती करून घेता आसतना आमी खंडीत जावन तयार रावया. म्हजें जिवीत कसलें जिवीत जातलें? म्हजें जिवीत क्रिस्ता सारकें जिवीत जालें जाल्यार, क्रिस्ताचें शेगूण हांवें आपणायलें वय जाल्यार हांव खंडीत जावन क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून एक दीस सर्गीच्या राजाक हांव सोंपोवंक शकतलों. देव खंडीत पक्षपाती न्ही, आमकां समेस्तांक आपणा तें आरावन धरता. देव आमकां समेस्तां मोगान सांबाळटा. देवान आमकां जायतीं देणी आनी तालेंतां दिल्यांत, जायते अवकाश आमकां दिल्यात. हे सक्कड अवकाश आमी हेरां खातीर गळसूंक जाय. क्रिस्तांव मनीस आपणा खातीर जियेना, क्रिस्तांव मनीस आनी एकल्या खातीर जियेता. क्रिस्तांव मनीस शेगुणांनी भरता. सगळी इगर्ज माता पळया, सगळ्यांनींतल्यान आमी बरीं कामां करता. जावं पुरो ऑर्फनेजी चलयता, जावं पुरो जैलांत आशिल्ल्यांक आमी भेट दिवंक आमी वेता, जावं पुरो समाज सेवा आमी करूं मुखार सरता, जावं पुरो पिडेस्तांची आमी साकरी करता. हे सक्कड आमी निराश्रितांक आसरो दिता. ह्या सक्कड बरीं कामां इगर्ज माता करता. कित्याक? हीं कामां केल्ले वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण जाता आनी क्रिस्ताचें राज ह्या संवसारी स्थापन करता. तर आमच्या भारत देशांत असली सेवा भोव गरजेची. तुवें आनी हांवें केन्ना ही सेवा केली, आमी नीज जावन क्रिस्ताच्या राजाचीं भुरगीं आनी क्रिस्ताचें राज सगळे स्थापन करूंक आमी वावुरल्या भशेन जातलें. असलें भाग आमचें जावं दी. आनी क्रिस्त रायाक आमी मान करता आसतना क्रिस्ताच्या रायाचे राजाचे सांदे म्हणून आमी दाखोवन दिवचे भाग म्हजे आनी तुजे जावं दी म्हूण मागया. आमेन.
सिसील बाई सदांच मोगाची वळखीची गजाली करचे आसात आमी चडटाव आमी ब्रेस्ताराचे मेळटाव नातर फोनार उलयताव रिटायर्ड जावन घरात आसा आनी तिच्या नातवान तिचे लागीं विचारलेले सवाल घेवन म्हजे लागीं ती आयिल्ली आनी ते सवाल तुमचे मुखार प्रस्तुत करचे मुखांतर ह्या तुमचे सवाल आमची जाप ह्या कार्याक स्वागत मागता नातू विचारता खंय सिसील बाये कडेन माय मेल्लेंच आमकां पेटेन दवरतात मागीर इल्ल्या वेळान दमणे दमतात आनी उपरांत फोंडांत आमकां घालतात आनी आमी म्हणटा आमी पुनर्जिवंत जाता पुनर्जिवंत जाता धांपुल्लें दामणें कोण काडटा माय पेटेचे दामणें कोण काडटा आनी तितली माती घालून आमकां थंय सकयल पुरले उपरांत थंय तावन आमी उठोवन येवचें कशें पळया धाकटुल्या भुरग्याची सवालां जाप दिवंक शकतात तुमी कितें म्हणटात असले सवाल दोसचें सामान प्रतीक जावन मागण्याच्या मोरणाच्या घरांनी आमकां मात्र न्ही पाऊलच्या काळार सयती हे सवाल आसले प्रत्येक जावन कोरीन घरांक तांणी पाऊल लोकी विचारलें कशें घडचें गे म्हूण आनी कोरीन घरांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत सा पावलो ह्या सवालाक जाप दिवंक प्रयत्न करता कोरीन घरांक थंय एक समस्या आसलो कितें म्हळ्यार जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणून ते पातयेताले कांयच डावट ना पूण कुडीच्या जिवनपणांतय तांकां थोडो दुबाव आसलो भावार्थ नातलो कित्याक ते चिंतले कूड नश्वर कूड अस्कत आनी आमी पातकां करचीं खंयच्यान कुडीन त्या देखून कुडीन कशें पुनर्जीवन जावचें आनी देवा लागीं वेचें आत्मो जाल्यार आत्मीक आध्यात्मीक तो बरो तो देवाचो त्या देखून तो पाटी देवा थंय येता अशें तांचें लेख कूड पुनर्जीवन जायना बगार आत्मो पुनर्जीवन जावन देवा थंय येता म्हणजे तांचें चिंताप आसलें पूण सा पावल म्हणटा हें चिंताप सारकें न्हय हें चिंताप सारकें न्हय भावन न्ही भयणीनो आमची कुडी आत्म्या सांगता पुनर्जिवंत जाता ही शिकोवन गरजेची कित्याक म्हळ्यार कुडीचें जिवनपण क्रिस्तांतय आमकां आसच्या अस्तित्वाक आयडेंटिटी दिता आमचे हर एकल्याचें अस्तित्व क्रिस्तांतय आसा आनी हाची आयडेंटिटी कुडीच्या जिवनपणा मुखांतर आमकां मेळटा आमचे थंय असो आत्मो आत्मीक जाल्यार कुडी तितल्याच गरजेची ना तर मोगाळ भावन न्ही भयणीनो कुडीक आमी मान दिना कूड गरजेची म्हूण लेखिना केवल आत्मो मात्र गरजेचो म्हूण लेखता तर जेजून मनीस जायचे म्हूण गरजच नासली तो कितें ह्या संवसारी आयलो मनशाचें रूप ताणें कित्याक घेतलें पुनर्जीवनपणा उपरांत ताणें महिमे बरीत कूड कित्याक घेतली गरजच नासली मनीस म्हळ्यार कोण मुखार भावन न्ही भयणीनो कूड आनी आत्मो ह्यो दोन संगती हर एका मनशा थंय आसा आनी आमी संपूर्ण जावचें केदाळा आमची कूड आनी आत्मो दोनी सांगाता मेळोन जेजू थंय एक जाल्ल्या वेळार आमी संपूर्ण जाता देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचला तें आमी विसरचें न्हय तर कूड कशी जिवन जाता हें सवाल आतां पोंडांतलें कशें उरता आमी
पेटेंतले कशें उरता सांत पावल म्हणटा एक बियाचें निदर्शन तो दिता. एक बी आमी तें वमचें कितें जाता बी कुसता पूण एक जीव उपसता, एक अंकरी फालयता, जड जाता, रूख जाता. कितें बियांत आसलें मोगाळ भोंवन निबिणनो त्या जडांत आसा, त्या रुखांत आसा. बियान नातल्लें त्या रुखान ना, त्या जडान ना. एक माड तूं एक नार्ल तुवें थंयसर पुरलाय जाल्यार थंय माडच येता सोडून पणस जायना. भिकणां तुवें गेल्यान जाल्यार थंयसर नार्ल येना. त्या देखून कितें बियांत आसा रुखांत पळोवंक मेळटा, कितें बियांत ना रुखांत आमकां पळोवंक मेळना. त्या देखून सांत पावल म्हणटा आमी कुडीन जिवन जाता पूण कूड न्ही आमी आतां आसची बागार ती कूड महिमे बरयत कूड, महिमे बरयत कूड. त्या देखून आमी चार हात पांय काडून परतून वयर येता म्हणून तो सांगना. बागार आमकां जिवनपण आसा कुडीचें आत्म्याचें, पूण ती कूड महिमे बरयत कूड. आनी अशें आमी जेजूच्या त्या महिमेंत त्या पुनर्जिवनपणांत भागीदारां जातल्या. देव बरें.